de misericordia, vida de sura, esperanza nostra, salve a vos degradamos, degradados. फुडें खूप ब्युटिफिकेशन जावपाचें आहा. आमचे खूपशे प्रोजेक्ट सरपंचान आणि आमदारान एकठांय येवन येता त्या काळान सुरवात जावपाचे आसात. एकूच प्रयत्न आहा की पार्रा एक बरी विलेज त्याची सुंदरता दवरपाची, ती शेतां सांबाळून दवरपाची, ते दोंगराची आमच्या ब्युटी सांबाळून दवरपाची, हे एक आमी विजन घेवन फुडें वयतात आणि त्याचो साथ आमकां आमदाराचो मेळ्ळो आहा. म्हणून आयज हे सगळे डेव्हलपमेंटाचे काम चालू आहा. आयज आमी हो सोबीत असो खुरीस हांगासर उबो केल्लो आहा. आमी सगळ्यांनी चिंतूंक जाय, एक खुरीस, एक कपेल जावं एक देवूळ गांवांत कित्याक आसचें, तेचे मेन उद्देश कितें पळय तो. आमी सगळे एकठांय 10 जाण एकठांय येतात आणि थंयसर बऱ्या विचारान आपले शेजार समाज जे आमचे जाणटे आमकां शिकून गेल्ले आहा, भाव हे सगळ्या धर्माचे लोक एकठांय येवन सेलिब्रेट करपाक जाय. म्हाका दिसता खंय तरी हालींच्या वर्सांनी कोण तरी कितें तरी आमचे गोंयचे डिव्हिजन करपाक सोदता, पूण आमकां खबर आहा आमी गोंयकार स्ट्रॉंग, आमच्या काळजान गोंयकारपण भरलेलें आहा. कितले कोणूय येयले जाल्यार गोंय कशेंच डिवायड जावपाचें ना, हे म्हाका खात्री आहा. जितले बरे कामां पोर्रा गांवांत जाता ताचेर आशिर्वाद घालपा खातीर आनी सगळे पोर्रीकारांक साथ आनी पाठिंबो दिवपा खातीर तो फुडें आसता. हांगासर एक ल्हानसो खुरीस म्हाका दिसता पयलीं आमचो जॉर्जी आनी तेजे सगळे साथी आल्मेडवाड्या वयले भाव तांच्यांनी हो खुरीस ह्याच स्थानाचेर तो उबो केल्लो आनी खंय तरी आमकां दिसलें की होच खुरीस वापरून एक बरो स्थान सगळे आमचे क्रिस्तांव भाव, हिंदू भाव, दर एक धर्माचे भाव येवन पीसफुली प्रेयर करचे, मागणे करचे, आपल्या घराप्या बसत, गावा बसत, गोंया बसत. आमदाराचो पाठिंबो आमकां आसतात, मात पयले म्हणटा पळय तो आमच्या पोर्रीकारांचो पाठिंबो, आमच्या वाड्या वयल्या लोकांचो पाठिंबो. आनी आल्मेडो वाडो, कारास्को वाडो, सालीस सिल्वा, पोर्रा पोरचे लोक ह्या जाग्याचेर येतात, पासोय मारतात दुसऱ्या गांवांनी वचपाक. आनी ह्या खुर्साचेर जेन्ना नदर पडटा तेन्ना मनांतल्या मनान मागतात. तर हो खुरीस जावन आसा एक सिंबल ऑफ होप, सिंबल ऑफ युनिटी. चंदू सरान आतांच सांगलेलें आसा, आमी सगळे गोंयकारीक, आमी पोर्रीकारीक डिसिजन घेता आसतना वांगडा मेळोन घेवपाची गरज आहा. गांवा खातीर, वाड्या खातीर आनी गोंया खातीर. युनिटी आमची जेन्ना स्ट्रॉंग आसतली तेन्नाच आमचो फुडलो जनरेशन मजबूत आसतलो. आतां कांय वेळान आमची लादीन चालू जावपाची आसा आनी त्या लादिनाक आमी मागया आमच्या गांवा पासत खास करून की आमचे भावपण, आमची गिरेस्तकाय, आमची सोबीतशी शेतां, सोबीतशी भाटां, सोबीतसो दोंगर आसा तसोच उरचो म्हणून